शिरीष बाब नायक हांणी माचयेर येवचें. आमचे मदें हेमाबाई नायक येवपाचें आशिल्लें पूण कांय कारणां खातीर हांगा पावपाक शकले ना. हेमाबाई परिशदेचे उपाध्यक्ष आसा सद्याक. ज्यो थारावणी आमी घालपा खातीर एक ल्हानशे कास केल्ली आनी तातूंत भितर थाराव घालचे अशी मागणी केल्ली. कांय थाराव म्हणून आमकां सुचोवणी आयल्यो ताजेर आमी विचार करतले. आनीक जे थाराव आयले आनीक जी सत्रां हांगा घडून आयली तातूंतल्यान थोडे थाराव आयले जांची मागणी हाजे वेल्यान माचे वेल्यान जाली. ते थाराव हांगा मांडटले. हांव ते थाराव मांडपा खातीर शिरीष बाबाक लागीं मागता. आमचे चेतन बाबान सांगिल्ले तशे वेगवेगळ्यो सूचना येयल्यो ठराव कोणें दिले नाशिल्ले पूण त्यो सगळ्यांचो आस्पाव ह्या ठरावा भितर जाला. ठराव नंबर 1. जशें गोंयांत शासकीय पावंड्याचेर मुळाव्या शाळांनी शिक्षणाचें माध्यम कन्नड आनी उर्दू आसा, माध्यमीक पावंड्यार कन्नड आनी हेर भासांक तिसरी भास म्हणून शिकपाची मेकळीक दितात आनी त्या खातीर शिक्षकाची पगारी तजवीज करतात आनी अनुदानय दितात. त्याच प्रमाण कर्नाटक, केरळ आनी महाराष्ट्र ह्या शासनांनी सगळ्या पावंड्यार कोंकणी शिकपाक मेकळीक आनी अनुदान दिवचें आनी त्या खातीर गोंय शासनान खर यत्न करचे अशें हें अधिवेशन मागता. सगळे ताळयांच्या गडगडाटान हो ठराव एकमतान हात वयर काडा. सगळे एकमतान हो ठराव पास जालो अशें धरतात. ठराव नंबर 2. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर कोंकणी प्रशिक्षणां सातत्यान जावची आनी सरकारी कामकाज कोंकणीत चलचें अशें हें अधिवेशन मागता. सगळ्यांनी हात वयर काडला म्हणजे हो ठराव मानून घेतात. ठराव नंबर 3. कोंकणीची अंमलबजावणी जावची हे खातीर गोंय सरकारान कॅबिनेट दर्जाचो भाशा आयोग स्थापन करचो आनी ताजें आयुक्त पद बिगर राजकीय व्यक्तीक आनी भाशा जाणकाराक दिवचें. तशेंच राजभाशा अधिनियमाचो भंग जाता जाल्यार दंडात्मक कारवाय करपाचो अधिकार ह्या आयोगाक दिवचो अशें हें अधिवेशन मागता. हो ठराव एकमतान पास जाला. कोंकणी विशय 12वी मेरेनच्या शिक्षणात सक्तीचो करचो. ठराव नंबर 5. गोंय शासनाच्या नोकऱ्यांनी 15 वर्सांच्या राबित्याचो दाखलो आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान सक्तीचें आसा त्या कलमाची शासनान कडकसाणीन अंमलबजावणी करची आनी त्या कामात कसलीच शिथिलताय दिवची न्हय. त्याच प्रमाण गोंयच्या उद्देगीक वसणुकांनी नोकऱ्यां खातीर कायद्याक धरून 80% नोकऱ्यो गोंयकारांकच मेळटल्यो हाची उद्योगीक अस्थापनाचेर सक्ती करची अशें अधिवेशन मागता. सगळ्यांनी हात वयर काडला. ठराव नंबर 6. कोंकणी साहित्याचें लिप्यांतरण कन्नड ते देवनागरी, देवनागरी ते कन्नड, रोमन ते देवनागरी आनी देवनागरी ते रोमन तशेंच हेर लिप्यांनी जावची आनी ही जपसालदारकी गोवा कोंकणी अकादमीन घेवची अशें हें अधिवेशन मागता. गेल्ले अधिवेशनाक ही सुचोवणी परिशदेन करची अशी आयिल्ली गेल्ल्या संमेलना वेळार आनी ताका अनुसरून परिशदेन जो वावर केला
वावर चालीक लायला आणि लिप्यांतरणाची 2 पुस्तकां एक पुस्तक आमचे ऑलरेडी झाले. थाराव नंबर 7 वेगवेगळ्या प्रांतांनी तंत्रगिन्यानाचे मळार कोंकणीत जो वावर चलता ताका सुसूत्रताय हाडचे खातीर सगळ्या संस्थां मदीं समन्वय आसचो आणि ते खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आणि विश्व कोंकणी केंद्रान फुडाकार घेवचो अशें हें अधिवेशन मागता. हे आशिल्ले सगळे ठराव एकमतान पास जाल्यात. सगळ्यांनी हात वयर करून एक सगळ्यांनी आपली सहमती दाखोवची. सगळ्यांनी 7 ठराव पास झाले अशें एकमतान सगळ्यांनी हात वयर काढून ताका सहमती दिवची. प्रकाश बाब, तांणी ठराव मांडटा आसतनाच असं मांडला की लिप्यांतराची जे हे आसात म्हळ्यार वेगवेगळ्या लिप्यांतल्यान एकमेकां भितरली लिप्यांतरण जे जावपा जाय ताजी जापसालदारकी कोंकणी अकादमीक दिवची. इतल्यान तांकां फंडय आसा आनीक जर आमी सगळ्यांनी जर मदत जर करत जाल्यार ते जावन पडटले. म्हणटकीर ती गोवा कोंकणी अकादमीक दिवची अशें थाराव जाला. परिशदेन हो थाराव आमी करता म्हणून घेतलो ना. आमी इतलेंच म्हणिल्लें की गेल्ले वर्साच्या संमेलना भितर हो थाराव जाल्लो त्या वेळाचेर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन हें घेवचें अशें ठरिल्लें. ताका अनुसरून एक पुस्तक आमी ऑलरेडी केलां जे हातूंतल्यान कन्नड लिपींतल्यान देवनागरीक आयलां आनी रोमेंतल्यान देवनागरी भितर येवपाचो प्रोसेस चालू आसा. हय, हें गेल्ल्या संमेलनान जें ठरिल्लें ताजी इम्प्लिमेंटेशन म्हणून हें जालां. हाजे मुखार आमी प्रयत्न करतले ते गोवा कोंकणी अकादमींतल्यान जावचे. तातूंत भितर आमी हें करचें ना कित्याक होय बी आमकां हें आसाच की आमचे कडेन फंड आसना. म्हळ्यार परिशदे कडेन फंड ना, ऑफिस ना, हें ना, म्हळ्यार रिसोर्सीस बाकीचे कडेन हें जाता पूण ते ओडून घेतिल्ल्या भशेन जाता. आनी तांची तशी स्किमूय बी आसा ऑलरेडी, लिप्यांतरणाची स्कीम आसा. ती जर चड एक्टिवेट करत जाल्यार ताजो फायदो चड जातलो अशें म्हणून ह्या वर्सा हो ठराव आयला अशे तरेचो. सगळे 7 ठराव एकमतान सगळ्यांनी मानून घेतले त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. एक 5-10 मिनटां भितर आमी अवधूत बाब पावत आयल्यात आनीक एक 5 मिनटां भितर आमी ही समारोपाचो सुवाळो आमी सुरू करतले. तुमी भायर वचची न्ही, रोखडेच आमी सुरू करता. देव बरें करूं.
नमस्कार. 33वे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या समारोप सुवाळ्याक हांव स्नेहा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. येवकार वा अवकार ह्या शब्दाचो अर्थ आनीक स्पष्टपणान काल आमकां उक्तावण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त डॉक्टर गणेशबाब देवी हांणी सांगले. कोंकणी मनशाचे उक्ते आनी आपलेपणाचे मन दाखोवपी हे उतर. हेच आपलेपण ह्या 2 दिसांच्या 33व्या अधिवेशनान आमकां सगळ्यांक अणभवंक मेळ्ळें हाची म्हाका खात्री आसा. ह्या समयार हांव मागता अधिवेशनाचे येवकाराध्यक्ष प्रशांत बाब नायक हांचे कडेन तांणी येवकाराचे उलोवप करचे. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष भौमानिक याज्ञिक मोजीन बाबाताई, परिषदेचे कार्याध्यक्ष चेतन बाबाचार्य, परिषदेचे भांडारी खजिनदार बाब शिरीष पै, अधिवेशनाचे सचिव बाब मंगलदास भट, सभागृहात आशिल्ले परिषदेचे सगळे पदाधिकारी, कार्यावळ समितीचे सगळे पदाधिकारी, भयणीनो आणि भावांनो, आमच्या गावात धालामाण मोठं त्यांनी एक गाणे म्हणतात. मग दिसता तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या बरोबर ते म्हणचे. निराकारा देवा आम्ही खेळ खेळलो, आम्ही मेळ मेळयलो, आम्ही कोकणीचो मांड फुलयलो. निराकारा देवा आम्ही खेळ खेळयलो, आम्ही मेळ मेळयलो, आम्ही कोकणीचो मांड फुलयलो. होली स्पिरीट देवा आम्ही खेळ खेळयलो, आम्ही मेळ मेळयलो, आम्ही कोकणीचो मांड फुलयलो. एक जबाबदारी एक मना निश्चय केल्लो की ह्या वर्षाचे अधिवेशन एक वेगळे तरेन जावचे. ह्या अधिवेशनाक देशातल्या ज्या ज्या वाठारांनी कोंकणी उलयतात, खास करून कर्नाटक आणि गोय ह्या वाठारांतल्यान चडांत चड प्रतिनिधी येवचे आणि ह्या मेळा भितर सहभागी जावचे अशी आमची अपेक्षा आशिल्ली. कांय कारणां लागून युनिव्हर्सिटी कडेन आमी पयलेच विचारिल्लें, पण काय मातशें कितें तरी मिसकम्युनिकेशन म्हणटा तशें जालें. आनीक बहुतेक महाविद्यालयाच्यो परीक्षा फालिसान सुरू जातात आणि ताका लागून जवळ जवळ एक 200 सुमार 200-250 महाविद्यालयांतले विद्यार्थी जे चड करून आमच्या सगळ्या माटवां भितर असतात. म्हळ्यार खुबदां अशें म्हणटात की भुरगीं म्हणल्यार फक्त युवा महोत्सवाक प्रोग्राम करपाक मेळटा म्हण वता म्हणना. आमचे भुरगे आमचे बरोबर जसे युवा महोत्सवाच्या माटवा येतात तसे ते सगळ्या साहित्यिक आणि बाकीच्याय बी कार्यावळींनी असतात आणि ते येवपा आशिल्ले, पण फालिसान परीक्षा आशिल्ल्यान जवळजवळ 200-250 विद्यार्थी, तातूंत भितर कांय बहुतेक करून B.Ed कॉलेजीचे बी विद्यार्थी आशिल्ले, ते येवपाक शकनात आणि ताका लागून मातशी उपस्थितीचेर परिणाम जालो. नेवरदलेस ह्या उक्तावणाक आमकां जवळजवळ म्हाका दिसता कांय ना म्हळ्यार 750-800 डेलिगेट्स रजिस्टर जाल्ले आसात आणि ही म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हड संख्या आज पर्यंतची की कोंकणी परिशदेक जवळजवळ 800 डेलिगेट ऑफिशियली रजिस्टर जाल्ले आसात. ह्या चर्चेचो दर्जो बरो आसपा जाय हाजे खातीर जी समिती नेमिल्ली ताणें बी भरपूर तकालस घेवन त्या त्या विशयांतले तज्ञ उलोवपी म्हण आपयिल्ले. खास करून गणेश देवी जो आमचो उद्घाटक म्हण मुखेल सोयरो म्हण आयिल्लो. गणेश देवी म्हणतो भाशेंतलो भाशाशास्त्री, ताजें काम आमकां अजून कोणाक खबर ना आनी कोणाक जर खबर काडपाक जाय चड जाल्यार तुमी गणेश देवी टायप करात आनी तुमकां ताजी महती कळटली. गणेश देवीच्या वावराची तुमकां कल्पना येतली की हो केदो व्हडलो देशा भितर एक येदो व्हडलें काम केल्लो मनीस म्हण. फादरान म्हणिल्लें की आमी सगळे जाण खूब जाणांच्या चर्चेंतल्यान हो सूर आयला की आमी कोंकणी उलोवया म्हण सगळे जाण. हांव खुबदां जेन्ना हे प्रदुशणाचेर बी उलोवपाक वता तेन्ना हांव सदांच सांगता की तुमी रस्त्यार पडिल्लो चिखल काडनाकात,
तुम्ही फक्त चॉकलेट खाता पळय तो रॅपर जो असता तोच खिशांत दवरात, असो उडयनाकात गाडयेंतल्यान आनी खंय खंय. तो हाडा आनी घरा कडेन तुमच्या बिना घाला जे प्लास्टीक आनी हे वेगळे आसा जाल्यार, आनी तो आपले वाटेन वचूं दी. इतलेंय जरी केली जाल्यार तुम्ही व्हडली देशाची सेवा केलीशी जातली अशें हांव भुरग्यांक खूबदां सांगता. त्याच सुत्राक धरून हांव मुखार सांगता, तुम्ही व्हडली का आपूण कितें करपाचें, आपूण तर सामान्य मनीस, कोंकणी खातीर आपल्यान कितें करपाचें, तुम्ही कांय व्हडली करपा नाका. सेराफीन आपल्या भाशणांत जे सांगला तो कारवालो एल्विस, जो इतली वर्सां इंग्लंडा रावन हांगा येता आनी गोंया पावतकीर म्हणटा की आपल्याक कोंकणी उलोवपा जाय म्हण, आपूण तुमकां इंग्लीश स्पीच दिवपाचो ना म्हण. तितलेंच आमी केल्या पुरो. एक पद आसा, आमची भास आसतना थोड्यांक मानवना, आमची भास आसतना थोड्यांक मानवना, कोंकणो कोंकणो भेटना. कोंकणो म्हणल्यार कोंकणी उलयता तो कोंकणो असो अर्थ घेवचो, संकुचीत अर्थ घेवचो न्ही ताजो. कोंकणो कोंकणो भेटना तो कोंकणी उलयना, इंग्लिशान उलयता तो फिरंगी जावचो ना. कोंकणी कोण वळखना ताका कोंकणो म्हणचें ना, कोंकणी कोण वळखना ताका कोंकणो म्हणचें ना, कोंकणी कोण वळखना ताका कोंकणो म्हणचें ना. तुमकां इतलीच अदूत बाब पाविल्ले आसात. अदूत बाब हे स्वागत गीत म्हण समजोवपा आता तुमचे खातीर गायिल्ले. तर ही इतली जरी आमी सेवा केली कोंकणीची तितलेंच पुरो जातलें. खूब जाणांच्या उलोवपांतल्यान ही भास आयला की आमची भास कशी मुखार व्हरपाची, आनी त्या दृश्टींतल्यान जे जे प्रयत्न जावपा जाय ताच्या अनुशंगान ताका अनुसरून आज ठरावूय बी आयिल्ले आसात. म्हाका दिसता की कोंकणी परिशद हे जे आज ठराव पारीत केलात त्या दिशेन कार्य करतली, मुखार वतली, आनी खास करून आमच्या वेगवेगळ्या प्रांतांक शिपडिल्ल्या लोकांक जो आज आमी एकठांय हाडला. नाजाल्यार एकदां सकलेशपूर गेले सोडले आयले, सकलेशपुरा लोक आयले 100-150 लोक आयले, हे दी व्हडले फेस्त केले. सकलेशपूर जावं, गडिंग्लज जावं, घाटमाथ्यावेले लोक जावं, ह्या सगळ्याचे वेगवेगळ्या ज्या भाशेच्या दृश्टीन, कोंकणी भाशेच्या दृश्टीन जे प्रश्न आहात तांकां आमी फुडो करपा जाय आनी त्या दृश्टीन वावर करपा जाय. म्हाका दिसता जशें सजेस्ट केला की जे बाकीचें काम आसा पळय तें कोंकणी अकादेमीच्यान करपा जाता, कित्याक तांकां फंडींग आसा, तांचो येदो व्हडलो ऑफिस सेटअप आसा, तांचे कडेन मनीसबळ आसा, परिशदे कडेन ना. पूण परिशदेन हांकां सगळ्यांक जर गुंतून हाडली जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठें काम जातलें. आमच्या उल्याक मान दिवन आमी भरपूर जाग्यांनी भोविल्ले, त्या सगळ्या उल्याक मान दिवन ह्या सगळ्या वाठारांतल्यान लोक आयले, म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांचो हांव देव बरो करूं म्हणटा. ही परिशद सर्वार्थान सक्सेसफूल जाली अशें हांव समजता आनी तुमकां दिनवासता. देव बरो करूं. देव बरें करूं प्रशांत बाब. आयच्या ह्या समारोप सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे, उद्देजक आणि फोमेंतो समूहाचे चेअरमॅन अवधूत बाब तिमले आमच्या मजगती आसा. तुमकां आमी येवकार दितात. ह्या सुवाळ्याचे यादींचे फूल मानेस्तांच्या मनान धोलचे म्हणून हांव मागता परिशदेचे भांडारी शिरीष बाब पै हांचे कडेन तुमी मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमलो हांकां फुलातुरो भेटोवन येवकार दिवचो. देव बरें करूं. घेवन चुडी मार उडी जैताची हाडूंक घुडी, चल रे पेवन पलतडी, ही उर्बेची उतरां कविवर्य शंकर भाण्यारी हांणी कोंकणी भौसाक दिली. गोंय, कारवार, मंगळूर, मुंबय, कोची, गडिंग्लज अशा विंगड विंगड वाठारांनी पसरिल्लो कोंकणी समाज आयज 33व्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अधिवेशनाक हांगा जमला. अधिवेशनाच्या निमतान कोंकणी समाजाच्या प्रस्नांचेर भासाभास जावची, ताचेर उपाय काडचे ह्या उद्देशान फाटल्या साबार म्हयन्यासावन परिशद वावुरता. अधिवेशनाचो हो भार आपल्या भुजार पेलपी आनी सगळ्यांक एकठांय मुखार घेवन वचपी चेतनबाब आचार्य हांचे कडेन हांव मागता तुमी
नमस्कार. या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशनाक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले अवधूत बाब, परिशदेचे नव्यान वेंचून आयिल्ले फादर मोइनातायत बाब, स्वागताध्यक्ष प्रशांत बाब नायक, परिशदेचे भांडारी शिरीष बाब पै, अधिवेशनाचे सचिव मंगलदास भट बाब, कोंकणी भाषा मंडळाची प्रभारी अध्यक्षा रत्नमाला दिवकार, अधिवेशनाचे कार्याध्यक्ष अनंतबाब भगनी, परिशदेचे आणि साहित्य संमेलनांचे आदले सगळे अध्यक्ष माटवान आसात ते सगळे, उपाध्यक्ष, साहित्यकार, साहित्य अकादमी अवॉर्डी, प्रेस मिडिया आनीक कोंकणी मोगी, कोंकणी लोक हांकां तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. परिशद घडोवन हाडप सगळ्या राज्यांतल्या कोंकणी लोकांक एकठावप हें ह्या अधिवेशनाचें मुखेल ध्येय. जंय जंय कोंकणी मनीस आसात थंय थंय तांचे कितली अडचणी आसात त्यो समजून घेवप आनी तातूंतल्यान परिशद, अखिल भारतीय कोंकणी परिशद कशे तरेन तांकां मदत करूंक शकता आनीक तांची मदत घेवन आनी बळिश्ट कशी जावपाक शकता हाचेर विचार करपा खातीर हें अधिवेशन. हें अधिवेशन घडोवन हाडटना सगळ्या राज्यांतल्या लोकांक आस्पावन घेवपाचो प्रयत्न आमी केला. जंय जंय कोंकणी लोक आसा थंय थंय पावपाचो प्रयत्न एक तर व्यक्तितः किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियांतल्यान आमी तांचे कडेन पावपाचो प्रयत्न केला. आमी तुमकां काल जे आयिल्ले तांकांय, जे आयज दनपार मेरेन रावन ट्रेन चुकता म्हणून गेल्यात तांकांय सगळ्यांच ह्या वेळाचेर दिनवाजतात. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें अधिवेशन आमी हांगा घेत आसतना हातून भितर दोन जी सत्र जातात साहित्य सादरीकरणाची, तातून भितर खूब जाणां दिसता आपलो आस्पाव आसचो आनीक आमी परिसंवादाचे विशय थारावपाक आनीक ती साहित्य सादरीकरणांतले बी वांटेकार थारावपाक एक समिती नेमिल्ली. तातूंतल्यान जी सजेशन आयली ती आमी घेतली. तांकां सांगता आसतना हें हांव मुद्दाम सांगता कित्याक खूब जाण अशे दुखल्यात हें हांव जाणा की तांकां मना आसुनूय बी हांगा आपली साहित्य सादर करपाक मेळ्ळें ना. आमी प्रयत्न केलो की फाटल्या 3 अधिवेशनांनी किंवा 2 साहित्य संमेलनांनी आनी 1 अधिवेशना भितर, जे साहित्य संमेलन काणकोण जाल्लें, जे अधिवेशन मालवण जाल्लें आनीक साहित्य संमेलन मंगळूर जाल्लें, तातून भितर जे साहित्य सादरीकरण करपा खातीर वांटेकार जाल्ले तांकां सोडून आमी बाकीच्यांक हांगा म्हळ्यार तांची साहित्य वाचपाक दिवपाक आमी प्राधान्य दिलां. जंय वाठार ज्या वाठारांत कमी साहित्यकार आसात तांकां एखाद्यार परत ह्या 2-3 वर्सां भितर परत एखाद्यार हांगा सुवात मेळिल्ली आसपाक शकता. पूण फाटल्या गोंयच्या, पर्टिक्युलरली गोंयच्या जे साहित्यकार आसात तांकां हांगा ह्या फाटली 3 वर्सां सोडून बाकीचे साहित्यकार तुमकां हांगा पळोवपाक मेळ्ळे आसतले. गेल्ले वर्सा सावन जेन्ना संमेलन जालें त्या वेळाचेर एक विचार असो आयलो की कवी संमेलनां प्रत्येक वर्सा जातात आनी तातूंत भितर कितें जाता, कविता सादर करपाक कमी वेळ लागता म्हणटकीर चड जाणां आस्पावन घेवपाक मेळटा आनी खूब जाणांची हें कितें शांत करपाक मेळटा, म्हळ्यार तांची हें थंड करपाक मेळटा तांकां. अशें म्हणून कवी संमेलन घेवप हें आसतालें. पूण साहित्य संमेलन म्हळ्यार फक्त कवी संमेलन न्ही, कविताच म्हळ्यार साहित्य न्ही, बाकीची प्रकार जे आसात तेंय बी साहित्य,
तांकांय बी खंय तरी माची मेळपा जाय. कवी संमेलनां खूब कडेन जातात, म्हळ्यार गोंया भितरच 3-4 कवी संमेलनां म्हयन्या जातात. त्या भायर विश्व कोंकणी केंद्रां भितर जाता, कविता ट्रस्टा हातून तांच्या हातून भितर जाता, केरळा भितर आमी जातात तांची बातम्यो पळयतात. पूण कथाकारांक किंवा कादंबरीकारांक किंवा नाटककारांक किंवा ललीत बरयतल्याक तांकांय बी एक माची उक्ती जावपा जाय असो विचार आयिल्लो आनी तातूंतल्यानच हें साहित्य सादरीकरण म्हणून आमी पोरू आनी अंदू हो प्रकार हाताळ्ळो. आनीक जे कोंकणी वाचपाक म्हळ्यार म्हणटा आसतना खूबदां असो हें येता की कोंकणी भितर दर्जो ना. वाचनासतना दर्जो थारोवप जाता खूब जाणांचो. म्हणटकच त्या निमतान खूब जाणां ह्यो कथा कादंबरीतले थोडे पार्ट किंवा ललीत कोंकणी ललीत आनी कविता हें आयकुपा दिवचें ह्या हेतून ही साहित्य सादरीकरणाची सत्रां हांगा दवरिल्लीं. एक विचार आशिल्लो की जे सामके ज्येश्ठ आसात, म्हळ्यार दर्या उदय बाबा सारको किंवा भाई मौजा सारको, महाबळेश्वर सैल बाबा सारको आनी बाकीचे हेरय बी आसात, दिलीप बाब बोरकार, माधव बाब बोरकार किंवा दत्त बाब नायक, अशे हे गोंयचे जाले. अशांचे एक सत्र दवरचें असो विचार आयिल्लो. मागीर आमीच फाटल्यान सरले, कित्याक ते जर दवरले जाल्यार चडांत चड गोंयचे आसतले आशिल्ले आनी मागीर परत बी आरोप जातलो आशिल्लो. पूण उदय बाबान एक काणी हांगा येवन सांगप, ते आपली कितलीशीच तांणी भाशणां आनी प्रपत्र सादर केल्यात किंवा भाई मावजान कितलेशेच फावटी भाशणां केल्यात किंवा आपले विचार म्हणल्यात, पूण तांची एक कथा तांच्या तोंडांतल्यान आयकुवप हाजे सारके भाग्य आमकां फुडले काळान मेळूं अशें हांव मागतां. आनी हांगा आमी हें करता आसतना आयोजन करता आसतना सगळ्या लोकांक, सगळ्या जमातींक, सगळ्या धर्मांक चडांत चड रिप्रेजेंटेशन मेळचें ही जतनाय घेतनाच विशयाचेरय अन्याय जावचो ना ही बी जतनाय घेतल्या. आमकां जर दिसलें कितका म्हळ्यार तुमी पयलेच सेशन आशिल्लें शिक्षणांत हें कोंकणी ह्या हाजे सत्र आशिल्लें, हातूंत भितर आमकां गोंयचे जेन्ना मेळ्ळे तातूंत भितर पांडुरंग नाडकर्णी, नारायण देसाय, रिबेलो सर ही नांवां सोडून आमी शिक्षणा भितर मुखार सत्राक सुरूच करपाक शकनात. म्हणटकीर तीच नांवां आयलीं आनी ती एक्सेप्ट जाली. अशे तरेचे आनी जी नांवां काडलीं ती त्या हाची एक समिती जी काडिल्ली आमच्या साबार बसकेन तांणी ती सिलेक्ट करून आमकां दिली. सो सगळ्यांत आस्पावन घेवपाचो हो एक प्रयत्न आशिल्लो. हातूंत भितर जर कोणी दुखला आसत जाल्यार हांव चूक मागतां. आनी हो इतलो व्हडलो आवाठ आमची आयज मेरेन म्हळ्यार आतां 734 रजिस्ट्रेशन जाल्यांत अशें म्हणून म्हाका आतां मोबायलाचेर मॅसेज आयल्या. आनीक इतले व्हडल्या म्हळ्यार नांव नोंद रजिस्ट्रेशन प्रतिनिधी जावप 734 लोकांचे हें जैत अशें आमी मानतात. काल कमीत कमी म्हाका दिसता 900 वयर लोक हो 1100 कॅपॅसिटीचो हॉल काल जे आयिल्ले तांणी अणभवला आसतलें की 900 लोकां वयर लोक हांगा हाजीर आशिल्ले. कोंकणीच्या कार्याक जर आमी लोकांचे सहभाग सपोज जर मागता आसत जाल्यार तांचो वेळ फुकट वचचो ना ही जबाबदारी ही जपणाय घेवपाची जबाबदारी आमची अशें आमी मानतात. म्हणटकर कार्यावळी भितर जर क्वॉलिटी दिली जाल्यार लोक आपोआप एट्रॅक्ट जातात अशें आमी मानतात. आनी ह्या पुराय आयोजनान आमकां खूब जाणांनी आदार दिला, पयशांनी दिला, उतरांनी दिला किंवा आपल्या वळखी वापरून दिला. आनीक आमची म्हळ्यार आमकां धीर दिला, आमचे बळगी वाडयलां, आमकां मनोबळ दिलां. त्या सगळ्यांक हांव ह्या आमच्या आयोजकां वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुवाळ्याक अवधूत बाब मुद्दाम वेळांत वेळ काडून आयल्यात तांकां येवकारतां. तशेंच माटवां भितर आशिल्ल्या सगळ्यांक हांव येवकारतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं चेतन बाब.
कोंकणी भास संस्कृताय कोंकणी समाजा खातीर वावुरपी अशा कोंकणी म्हालगड्यांचो आज अखिल भारतीय कोंकणी परिशद ह्या 33व्या अधिवेशनात भोवमान करता. कोंकणी चळवळीन आनी कोंकणी संस्कृताये खातीर वावर करपी भोवमानेस्त एडवोकेट सुहासबाब दलाल, भोवमानेस्त अमिलियाबाई डायस आनी भोवमानेस्त फादर जैम कुत ह्या 3 मानेस्तांचो आयज मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमलो हांचे हस्तुकी भोवमान जाता. जनमत कौल आंदोलना वेळार परमळ हो अंक काडून कोंकणी समाजा मदीं भाशेचे आनी गोंय वेगळे उरचे हाचेर जागृताय घडोवन हाडपी भोवमानेस्त एडवोकेट सुहासबाब दलाल. सुहासबाब दलाल हे पेशान वकील पूण हाचे परस चड ते एक निश्ठावंत कोंकणी सेवक. अंतस्करणासावन पुजा करतलो आनी जाल्यार पुजेच्या श्लोकांचो अर्थ आदी आपणाक कळूंक जाय ह्या विचारांचे भोवमानेस्त एडवोकेट सुहासबाब दलाल हांणी गणेश पुजा धरून जायती आरती, अभंग आनी भक्तिगितांची पुस्तकां काडली. कोंकणी भाशेक दिल्ले सेवे खातीर कोंकणी भाशा मंडळ, विश्व कोंकणी केंद्रान तांचो खासा पुरस्कार दिवन भोवमान केला. आयज अखिल भारतीय कोंकणी परिशद ह्या अधिवेशनान तांचो भोवमान करता. तांची भलायकी बरी नासून सुद्धा हो भोवमान स्विकारूंक ते आयज मुजरत हांगा आयल्यात. हांव मागता मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमलो तशेंच हेर मानेस्तां लागीं तांणी तांचो भोवमान करचो. तांकां मुखार हांगा वयर येवपाक आडखळ आशिल्ल्यान मागता मानेस्तां लागीं तांणी सकयल वचून तांचो हो भोवमान करचो. भोवमानेस्त सुहासबाब दलाल हांचो भोवमान करतना भोवमानदीक अवधूत बाब तिमलो. भोवमानेस्त सुहासबाब दलाल तुमचे आमी उपकारी आसात. तुम्ही हो मान आमचे कडल्यान स्विकारलो. सगळ्या मानेस्तां लागीं मागतात आनी माचयेर बसका घेवची. फुडले सुवातेर अमेलियाबाई डायस हांचो आमी भोवमान करतात. 1971 ह्या वर्सा केणिया भाट महिला मंडळाची स्थापना जाली. अमेलियाबाई डायस हांच्या फुडारपणा खाला
हो पंगड सातत्यान वावर करत असा. संवसारातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धालो फुगडी हो लोकनाच हो पंगड सादर करता. राजस्थान, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आणि अशा साबार जायत्या राज्यांनी वचून गोयचो लोकनाच सादर करून गोयचे संस्कृतायेचे दर्शन हो पंगड घडयता. अमेलिया बाय डायस हांचो महत्वाचो वावर ह्या पंगडान आसा. भारत आणि सोव्हिएत युनियन हांचे मदीं सांस्कृतिक दिवप घेवप हाचो भाग म्हणून फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो महोत्सव USSR जाता. ह्या महोत्सवान तांणी लोकनाच सादर करून कोंकणी समाजाचे नाव वयर काडला. अमेलिया बाय डायस हांचो भोवमान अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33वें अधिवेशन आयज करता. हांव मागता भोवमानेस्त अमेलिया बाय डायस हांणी हो भोवमान हांगा माचयेर येवन स्विकारचो. भोवमानादीक अवधूत बाब तिमलो हांणी तांचो भोवमान करचो. अमेलियाबाई, आम्ही तुमचे उपकारी आसात. फुडले सुवातेर फादर जैन बापकुत हांका आमी हो भोवमान भेटयतात. एक भास एक लिपी हो मंत्र आपणावपी आणि तटस्थपणान निर्भीडपणान आपली मतां मांडपी अशें हे व्यक्तिमत्व. कोंकणी भास फळची फुलची म्हणून तांणी देवनागरींतल्यान अंक चलयले. सध्या ते दालगादोचो संदेश हो अंक चलयता. पिरायेच्या सुमार 90 वर्सांचेर सुद्धा ते कोंकणी खातीर वावर करीत आसात. राशोल सेमिनारीन ते प्राध्यापक आशिल्ले. शिक्षणान मुळाव्या पावणार कोंकणी भास माध्यम भास आसची म्हणून ते प्रामाणीकपणान वावुरतात. थळावी भास, आवय भास आणि थळावी संस्कृताय हाची उदरगत करपाचे कर्तव्य राज्याचे आसा अशें ते म्हणटात. पूण फक्त सरकाराचेर निंबून रावन आसतना ते कोंकणी खातीरचो वावर करतात. ते आमचे मदीं आयज हांगा उपस्थित रावंक पावले ना, पूण हो भोवमान तांचे वतीन फादर मौजी बाब आतायत स्विकारतात. हांव मागता मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमलो हांणी हो भोवमान फादर मौजी बाब आतायत हांकां भेटोवचो. सगळ्यांक देव बरें करूं.
मानेस्ता लागीं मागता सुहासबाब दलाल हांकां शाल भेटोवन तांचो परत एकदा भोवमान करचो. कांय तांत्रीक कारणाक लागून शाल तांकां भेटोवप उरली. तुमकां दिलगिरी व्यक्त करता आमी. देव बरें करूं. कोंकणी समाजा खातीर वावुरपी आनी सामाजीक जाणीव आशिल्ले अशें व्यक्तिमत्व म्हणल्यार आमचे आयचे मुखेल सोयरे अवधूत बाब तिमलो. हांव मागता भोवमानेस्त अवधूत बाब तिमलो हांचे कडेन तांणी आपले विचार हांगा व्यक्त करचे. मातसो वेळान पावलो पूण प्रशांतालो म्हाका फोन आयला, अरे पावतो खंय खंय आसा तूं? हांवें सांगलें वेर्ना क्रॉस केला पूण तुजो आवाज आयकूं येता म्हणून. हांव मडगांवचो. आमचें कुटूंब असोणेच्यान मडगांव आयलें आनी मागीर मुंबय शिक्षणा बी वचून परत मडगांव पावलो. तर म्हजी कोंकणी खंयची म्हणून तूं विचारलें, हांव म्हणटा मडगांवची कोंकणी. तरेतरेची कोंकणी आयकले हांवें आनी तरेतरेची कोंकणी आसात. एक फ्रेंचान सेंटेन्स आसा, विव ला डिफरन्स म्हणून, म्हणजे लॉंग लिव दीस वेरियन्स, दीस डायवर्सिटी इन कोंकणी इट सेल्फ. पेडणेच्यान काणकोण तरेतरेच्यो कोंकण्यो, मालवणच्यान मँगलोर तरेतरेच्यो कोंकण्यो. आतां खंयची कोंकणी म्हणून एक कोणें आमचे फॅमिली कुटुंबा मित्रान म्हजी बायले विचारली, तूं कोंकणी खंयची उलयता? ती 52 वर्सां पयलीं आमचें लग्न जावन दिल्लीच्यान गोंय पावली. पूण रोखडी 6 म्हयने भितर 1 वर्स भितर कोंकणी शिकली आनी सुदारत तसो कोंकणी. पूण तिचो एक्संट मातसो नॉर्थाचो. पूण खूब जाण विचारतात तिका खंयची कोंकणी तूं उलयता? तर तिचें आन्सर स्पश्ट येता, दिल्लीची कोंकणी म्हणून. तर ह्यो ज्यो कोंकणी आसात त्यो खूब खूब फरक आसतले आनी ते फरक आमी मांडपा पाळून घेवपा जाय. ल्हान आसतना आमी मुंबय स्कुलां आसतना आमचो तो स्पॅनिश प्रिंसिपल जेज्युट स्कूल, ताणें आमकां सगळे स्कुलाक एक इरोस सिनेमा म्हऱ्यान आमचें स्कूल आशिल्लें कॅम्पियन म्हणून, ते ताणें माय फेर लेडी एक सिनेमा पिक्चर थंय आमकां घेवन गेलो. सगळे स्कुलाकच इरोस सिनेमा भरलो आनी दॅट इज म्हणजे थंयच्यान ते माय फेर लेडी कम्स फ्रॉम अ प्ले, एक नाटक रिटन बाय जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कॉल्ड पिग्मेलियन. आतां पिग्मेलियनाची स्टोरी कितें? तो एक प्रोफेसर आनी ताजो एक मित्र एकमेकाक चॅलेंज करतात की ह्यो ज्यो फ्लावर गर्ल्स ज्यो तांची इंग्लीश बरोबर ना, कित्याक कितें उलयतात, तांचो एक्संट बरोबर ना, तांकां इंग्लीश समजना, ते तुज्यान जर ती एक कोणी फ्लावर गर्ल घेवन तिका इंग्लीश जर तूं शिकोवपाक शकता
तर तुका आपूण सॅल्यूट करतलो अशें म्हणून तांचे भितर चॅलेंज लायली. आनीक ते व्हडले एक्टर आशिल्ले रॅक्स हॅरिसन, प्रोफेसर हिगिन्स आनीक माय फेर लेडी ऑड्री हेपबर्न. तर तो त्या एलायझा डुलिटला बायले घेवन घरी येता आनी ती कित्याक कितें उलयता, कित्याक कितें विचार येता तेजे. सो तांचे भितर एक डायलॉग आसता की तूं ताका इंग्लीश कसो शिकयतलो, तेजे कल्चरच डिफरंट. आतां ती तागेली त्या चलेली इंग्लीश कोंकणी म्हणटा ते इंग्लंडा भितर आनी हाजी इंग्लीश ऑक्सफर्ड इंग्लीश. म्हणून तो खूब प्रयत्न करता तिका खरी इंग्लीश म्हणजे हाजी इंग्लीश म्हणजे राजाची इंग्लीश, राणीची इंग्लीश शिकोवपाक. ती कशीच शिकना. तिगेले रक्तां आसता तिजी भाशा, ती इंग्लीश म्हण तूं, पूण ती दुसरीच इंग्लीश. ती अशी एक दीस, 2 दीस, 1 म्हयनो, 2 म्हयने, 1 वर्स, अशी चलत आसता. तिका मागीर तो ड्रेसिंगा शिकयता, तिका मागीर तो हॅट घालपाक शिकयता, तिका जेवण जेवपाक शिकयता, तिका कशें चलपा आसा तेंय शिकयता. आतां ताका जेन्ना प्रश्न येता, अरे भाशा शिकोवपा खातीर हें सगळें शिकोवचें पडटा. म्हणजे इट इज इंटिग्रेटेड विथ कल्चर, इट इज नॉट लँग्वेज अलोन. जॉर्ज बेर्नार्ड शॉक नोबेल प्रायज मेळ्ळें 1925. Winston Churchill was also a very good English writer, but he did not get Nobel Prize because he was politically inclined. But lover of English, so 1953 he got Nobel Prize in English Literature. तांणी व्हडली व्हडली प्रायजां केल्यात, नोबेल हें तें, पूण आमी कोंकणीन नोबेल प्रायज ना. पूण आमी कशें कितें प्रशांत तुमी बसून चेतना बसून सगळ्यांक बसून हांकां सांगून एक आमी कितें असले तरेचे अवॉर्ड दवरपा जाय की इट शूड बी सेकंड टू नन. पूण ती खंयची कोंकणी जावं ती, तर ते अवॉर्ड आसपा जाय. आतां जेन्ना हांव पळयता इंग्लंड इंग्लीश उलयता, पण वीच इज लार्जस्ट इंग्लीश स्पिकींग नेशन इज युनायटेड स्टेट्स. In 3 years' time, India will be overtaking United States in English. Anik, Paris is French-speaking, but which is the largest city in the world which speaks French? Kinshasa in Congo, which speaks more French than more French-speaking people. तशेंच आमी हांगा गोंयांत पुर्तुगेज आशिल्ले आनी आमकां आमी लॉयला आसताले तेन्ना मडगांवांच, अरे तुवें पुर्तुगेज शिकपा जाय आं, फाल्यां पुर्तुगेज बी म्हणून आमकां पुर्तुगेजी बसून प्रिमियर गांव शिकचें पडलें. पण थंय शिकलो हांव पुर्तुगेज. ताजे पयलीं आवयन मराठी शिकयली, मराठी शिकलो, पूण मातृभाशा कोंकणी उरली. आतां मातृभाशा म्हणटा तें कितें म्हणजे ती आवयली भाशा. तो पयली उच्चार जे येतात 4 म्हयन्याचे का 8 म्हयने 10 म्हयन्याचे का 1 वर्सां आसतना ते उच्चार थंयच्यान येता. कितें जर तुवें चिमटो काडलो म्हाका आवयस म्हणटा हांव, आनी एक पुर्तुगेज लोकांक जर चिमटो काडलो माय म्हणटा ते. म्हणटरी हे सगळे शब्द आमकां ल्हानपणांतल्यान येतात. तर आमचे म्हणटा ताका मातृभाशा थंयच्यान सुरू जाता आनी मागीर आमकां एक भाशा शिकची पडटा, पोटा खातीर दुसरीच भाशा शिकची पडटा आनी अशे तरेन भाशा शिकत वता आमी. पूण एक फायंडींग बरें आयलें की म्हाका आतां कोंकणीच सुरू जाली, मराठी आयली, इंग्लीश येता, पुर्तुगेज आयली आनी हिंदी येता. 5 लँग्वेजी येता, हांव तातूंत भितर आसा. पूण म्हाका कोणें सांगलें अरे बरें आं, इतली भाशा तूं उलयता, शिकता, आयकता, कित्याक तुका एल्झायमर्स डिजीज जावपा ना. It is a exercise for the brain to keep away certain, keeping the brain active means keeping it away from dementia and other matters. So I am happy to let the winds, म्हणजे हाणें म्हणिल्लें तशें मोहनदास करमचंद गांधी, let the winds from the world over blow in my face, but let me not be swept from my feet.
पांय म्हजे कोंकणी आसपा जाय, मूळ म्हजी कोंकणी आसपा जाय. आतां तरेतरेचे लोक येतात आनी कोंकणी उलयतात. मायग्रेशन गोंयांत येता, थोडे गोंयचे मायग्रेशन भायरूय वता, दुबय, अबुधाबी, स्विंडन, कॅनडा, आनी ते कोंकणी तितली विसरतात पूण याद आसता तांकां. आनी हे नवे येता ते तांची भाशा उलयतात. म्हणून हांव एक प्रपोज करपाक पळयता, सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ यू गायडींग ईच वन ऑफ अस टुगेदर. कित्याक म्हाका याद आसा, एक म्हगेलो फ्रेंड 1979 स्टेट बँकेचो ऑफिसर तो, ताका पोस्ट मेळ्ळो जर्मनी स्टेट बँक हाय लेवल. तर हांवें सांगलें, तुजें हें कितें पोजिशन कितें? नो, आय एम जनरल मॅनेजर, बट इफ आय डोंट पास अ जर्मन एग्जाम विदीन 1 year दे वील सेंड मी बॅक. म्हणजे ती भाशा ताणें सांगलें, तूं जर जर्मन बँकेचो कम्युनिटी मेंबर रिस्पेक्टेड जाय तर तुवें जर्मन शिकपा जाय. म्हणून आतां हें सगळें मायग्रेशन जें गोंय येता, अरविंद बाब दिश्टी पडलो ना म्हाका. सॉरी अरविंद बाब, तूं तामील उलयता, एकदम बरी उलयता, तुजी घरकान्नीय बरी उलयता. तूं कित्याक शिकची पडली ती तामील? तूं गोंयकार, तूं कोंकणीचो प्रेमी, तुका शिकची पडली कित्याक तुजें तो काम आशिल्लें थंय. आनी ताणें सांगलें, तुका तामील शिकले शिवाय तुका तामिळनाडूचो IAS ऑफिसर मुखार वचपाक मेळपा ना, म्हणून तुवें तामील शिकली कित्याक गरज पडली. तशें हे गोंयांत आतां IAS ऑफिसर येतात, कोंकणी चडशे उलयनात. महाराष्ट्राचे IAS ऑफिसर हांवें पळयलां, मराठी भरपूर उलयतात आनी तांचेर वजन पडटा की मराठी पयलीं उलय. मिनिस्टर मराठीन उलोवपाक लागता, उत्तर मराठीन दिवची पडटा. म्हणून आमचेच जर लोक कोंकणी उलोवपाचे पांय फाटीं घेतात, ही कोंकणी मुखार कशी पावतली? म्हणून म्हणटा, एक स्मॉल व्हेरी एफिशियंट लेजिस्लेशन, नॉट अ प्युनिटीव लेजिस्लेशन घालचें पडटलें, जें गोंयांक तांकां नोकरी जाय, तांकां मुखार वचपा जाय. जशें म्हज्या फ्रेंडाक जर्मनीला, तर तांकां कोंकणीच्यो वेरायटी सिरीज ऑफ एग्जामिनेशन करची पडटल्यो लायफभर. म्हाकाय करची पडटली. तो विसरला काय ना तो कोंकणी पळोवपाक. अमेरिकेक यू आर गिवींग ड्रायव्हिंग लायसन्स and after 50 they still want you to test one more test. After 65 one more test. So driving license बसून रिन्युअलाक वचची पडटा टेस्ट घेवपाक. आमच्या हांगा ड्रायव्हिंग लायसन्स दितात आनी मागीर मरभर तूं एक्सिडेंट करत राव. म्हणून हांव म्हणटा की सब्जेक्ट टू गुड सेन्स गायडींग दीस वे फॉरवर्ड, that a small piece of legislation very beautifully put together should bring Konkani into migrant population and we should welcome them, because if you don't increase the Konkani speaking population, the population will reduce. And like I said, English, we have overtaken England, which is number 7 now. We will be number 1. We should be here. कोंकणी 30 ते 40 लाख आसात, ताचे आमी 60 लाख करपाक शकतात. कित्याक गोंय इज मॅग्नेट, आनी मॅग्नेटी भितर जर तुका हांगा काम, वावरिनी पयशे जाय, मातशी कोंकणी शिका आनी तांकां आमी अडॉप्ट करपा जाय कोंकणीन. आनी तांचे भितर आनी एक 50 वर्सांनी व्हडली स्कॉलर जावपाक शकता कोंकणीचे. मार्क ट्वेन इज अमेरिकन, बट ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन इंग्लिश. So like that in book writing, in variety of languages, we can excel by increasing our Konkani speaking population. तातूंत भितर proficiency level लाय, हें लाय, तें लाय, आनीक हें आमी मुखार आमचें अशे तरेन कोंकणीचो प्रवास चालू दवरपा जाय. म्हणटरी प्लीज कन्सिडर legislative process intervention. म्हाका कोणी सांगिल्लें, हांव नकळो हें खरें काय ना, की जेन्ना पुर्तुगेज आयले ते तांकां मुखार कोंकणी दिश्टी पडली. कित्याक फर्स्ट युरोपियन अरायवल
into Asia was Portugal in Goa. And so तांणी एक डिक्शनरी घाली within a few decades. The first dictionary of any Asian language with any European language was Portuguese and Konkani. So Konkani इतली centuries old connection आसा, globalization आसा, आतां आमी मुखार व्हरपा जाय आनीक लोकांक अडॉप्ट करपा जाय कोंकणी भितर. Spanish language, हांव पळयतालो, Spain is the originator of Spanish language. Their biggest city is Madrid. But Madrid does not even feature in the first 5 or 6. Mexico City is number 1, Buenos Aires is number 2. आणि तांची स्पॅनिश कल्चरय बरी चलना, थंय पुस्तकां बरी बरयतात. So they have overtaken Spain. So language is not contained just within a physical geographical boundary. Switzerland, खंयची भाशा तांची? 3 भाशा आसात. जर्मन, फ्रेंच आनी इटालियन. स्विस भाशा म्हणटी ना, पूण नेशन आसा. सो आमची गोंय धरून कोंकणी कशी सांबाळपाची आनी कोंकणी कशी एक्सपॅन्ड करपाची तें पळोवपा जाय. आनी हाका लागून आमी हें कल्चर जें आसा आमचें आनीक कोंकणी अडॉप्ट करपाचें. कित्याक खूब जाण म्हगेले म्हणटात, अरे वाय इज युअर सर्वंट बिहारी? गोंयकार मेळना, ते काम करनात. अरे काम दुबय वचून बरें करता मरे, काम स्विडना लंडना वचून बरें करतात, हांगा कित्याक काम करना? नो नो, यू डोंट वॉन्ट टू पे मोर, इट्स ओके. सो यू आर गेटिंग चीप लेबर और गुड एफिशियंट लेबर ऑफ गुजराती, सॉरी ऑफ ओरिस्सा, बिहार और बेंगॉली. तांकां कोंकणी शिकय, मागीर ते तुज्याकय मुखार पावतले कोंकणीन. म्हाका एक एक्सपिरियन्स आयलें कराचीक. हांव आनी म्हगेलो कलीग लुंपेरेर, मडगांवचोच, वेर्णेचो, गेल्ले कराची धंदो करपाक. तर थंय शेरटन हॉटेलाक आमी डिनरा बसल्यात आनी बरें बँड वाजयता कोणूय. तर हांवें सांगलें, अरे फ्रांसिस्क, ते गोंयकार आसतले हांगा. तर वो असो गेलो तांचे मुखार, आय एम फ्रॉम गोवा म्हणलें. वय तो आय एम फ्रॉम गोवा म्हणले बरोबर ताणें सगळ्यांनी वेंग मारल्या का, कित्याक तांकां गोंयकार दिश्टी पडनाशिल्ले. प्रेझेंट डे गोंयकार, ते गोंयकार 70 years ago गोंयकार ते, और 100 years ago. आनी तांची कोंकणी, थँक्यू. देव बरें करूं. अदूत बाब, कोंकणी मनीस हो भोवभाशीक, पूण कितलीय भाशा आयली तरी आमचे पाय, आमचे मूळ हे कोंकणीन आसपाक जाय असो मंत्र तुमी आमकां दिलो. तुमचे देव बरें करूं. फादर मौजून बाब आतायत हांचे अध्यक्षते खाला 2 दिसांचे हे अधिवेशन चल्ले. ह्या 33व्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष फादर मौजी बाब आतायत. हांव तुमचे लागीं मागता तुमी हांगा मनोगत व्यक्त करचें. बाबांनो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक बाबांनो आनी भयणीनो म्हूण पाचारून हांवें म्हजें पयलें भाशण, अध्यक्ष भाशण हांवें केल्लें. आनी तशींच तुमकां सगळ्यांक पाचारून भाव आनी भयण म्हूण हें अधिवेशन हांव सोंपयतां. आमी सगळीं भाव आनी भयणी, कितेंय जावं, आमचे सगळ्यांक जाय तो वेगळोदार आसा आनी खंय ना. आनी वेगळोदार नासतना खंय वाडाव आनी चोडाव जायना. वेगळोदार जायूच, पूण आमकां वेगळायता त्याहून एकठांयता तें जाय तें व्हड तें आसा. वेगळायता तें कुशीन दवरुया आनी आमकां एकठांयता तें आमी घेवया. आनी देखूनच आतां हात धरून आमी फुडें वचुया.
आतां हें अधिवेशन सोंपता. व्हडल्या व्हडल्या व्यक्तींनी ह्या अधिवेशनांत आपलें भाशण केलें. आमकां पयली व्यक्ती मेळ्ळी डॉक्टर गणेश देवी. कितले जाणवायेन बोललेलें भाशण तांचें. आनी आयज आतांच आनीक एक जाणवायेन बोललेलें भाशण आमी आयकलां अवधूत बाप्ती बोलो हांचें. आनी ह्या दोन जाणवायेन बोललेल्यांक भाशणा मुखार जें हांवें सांगलें आनी हांव आतां सांगतां हाका कसलेंच मोल ना, सर करूंक जायना. म्हाका म्हज्या इश्टांनी आमचो बाब प्रशांत नायक आनी ताचे सांगाती म्हाका ताणें सांगलें, तुजी आमी निवड केल्या अध्यक्ष कसो ह्या परिशदेचो. आमंत्रण आपोवणें इश्टागतीचें. इश्टागत म्हणजे मोगाचें. आनी इश्टागतीन आनी मोगान केल्लेलें आमंत्रण भूंय पडूंक दिवंक जायना. देखून पाटी फुडें सरो नासतना अध्यक्षपद हें कितें तें नकळोपणें नासतना हांवें म्हणलें ओय. आतां म्हाका 74 वर्सां जाल्यात. हांवें सांगलां तुमकां म्हजे हात पांय आतां कडकडटात. पूण म्हजे हात आनी पांय हे म्हजे इश्ट प्रशांत नायक आनी उरलेले आसा पळय ते. हांव तांच्याच हातांचेर आनी तांच्याच पांयांचेर पातयेवन हें पद हांवें घेतलें. ह्या दिसांनी जायत्याचेर आमी भासाभास केल्या. जायत्याचेर आमी उजवाड घाला. हो सगळो उजवाड आनी ही सगळी भासाभास आमच्या काळजांतल्यानूच आमी येता. आतां हें अधिवेशन सोंपता पूण आमचो एकवट सोंपना. आमचो वावर सोंपना. आमचो वावर ओदीक नेटान हो एकवट ओदीक प्रेरणान आमी फुडें व्हरपाची गरज आसा. एक फावटी कोणेको निमणो उलोवपी तो येवंकूच ना पणजे. आनी वखदार म्हाका सांगलें, तूं मदकात कदेल गे आनी तुका जाय तें सांग. अरे मदकात कदेल घेवं आनी जाय तें सांग आनी म्हजें जाय तें सांगता पळय ते लोक आयकतलो. पूण हांवें धीर घेतलो. सेराफीन कोतान म्हाका आपयलो आनी वयर गेलो आनी बसयलो. सेराफीन कोताचें उतर म्हज्यान भूंय उडोवंक केन्नाच जावंक ना आनी जावचें ना. बसलो आनी चिंतलें अशें, उलोवंक कितें जाय? उलोवंक भास जाय. उलोवंक कितें जाय? चिंतना जाय. उलोवंक कितें जाय? चिंतनाची मातशी मांदावळ. जाणो चिंतना आसात. आतां मातशी मत म्हजी देंवल्या पूण तेन्ना सामकी ताजी आसलेली. आनी मांदावळ ओक्तार करूंक जाता. आनी मांदावळ कितें तर जायना जाल्यार सेराफीन पयलो म्हाका माफी करतलो आनी गरज ना थंयसर म्हाका वाकाणटलो. आनी हो धीर घेतलो आनी 2-3 उतरां आमी सांगली. आयजूय हांव नको आसलेलो म्हाका हें सांगूंक जाय म्हूण. पूण कांय जायना. आमी सगळे इश्टागतीन आसां. आमचे माया मोगान आसां. आनी कितेंय तर वांकडें भितर पडलें तुमी म्हाका माफी करतल्यात म्हूण म्हाका धीर आनी उर्बा आसा. आमी एक सुचयिल्लें आनी आतांय सुचयतात तेच. जेन्ना दोग कोंकणी मनीस मेळटात आमी कोंकणी भायर उलोवचें न्हय. हेच भशेन आमची कोंकणी उरतली, जिवी जातली. जाता तितलो प्रयत्न करया कोंकणीन उलोवंक आनी कोंकणीन बरोवंक.
हो प्रयत्न आमचो सदांच सुफळ जातलो हें म्हज्यान सांगूंक जायना. हो एक उपाय आमचो एकचार. आनी दुसरो एकचार हें म्हज्या पिशेपणांतल्यान येता. पूण जावं म्हजें पिशेपण तुमी बगसात. आमी सगळे कोंकणी मनीस. आमचो एकचार कोंकणी, भास कोंकणी, समाज कोंकणी. आमकां जेन्ना गोंयची सून हाडूंक गरज पडटा, आमी फकत गोंयांतूच रावचे न्हय, आमी सगळ्या कोंकणी वाठारांत वेचे. मंगळूर, कोचीन, थिंचोर महाराष्ट्रांत. आनी जेन्ना तुमकां म्हूण हें आव्हान तुमी तशें म्हणून हांव जावूंय हाडचो पडटा, तशेंच करात. अशें तर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मदीं जो एकवट आसा पळय तो रोगताचो एकवट जातलो, काळजाचो एकवट जातलो, भाशेचो एकवट जातलो. मंगळूरची सून तर हाडली गोंयांत, ती दोनूय भासो उलयतली, दोनूय बोलयो उलयतल्यो, आपल्या भुरग्यांक दोनूय संस्कृताय दितली. आमचे गोंयची चली त्या वदान तर गेली, अशेंच करतले. आनी हे भशेन आमचो एकचार आनी लागसाराय दिसान दीस वाडटलो आनी चडटलो. ही म्हजी सुचोवणी सामकी केल्या वा ना ती हांव नको. सामकी तर केल्या तुमी मानून घेवची, ना जाल्यार ती कचऱ्याच्या डब्यान उडोवची. जशें हांवें एक भाशण केल्लें फाटीं हांगासरूच, आनी तें भाशण बरयल्लें पळय तें नाच जालें. कितलें सोदलें. हांवें निबड्या प्रशांताक सांगल्यार प्रशांत बाब ना, प्रशांत बाब तें तुजें कचऱ्याच्या डब्यान गेलें. म्हजी सुचोवणी केल्या पळय ती हांवें, तुमी आसशी मातसो आंसो धरचो, आसल्यात तुमी. ही सुचोवणीचे तुमी आसशे आनी कचऱ्याच्या डब्यान तर उडोवंक जाय, उडयात. म्हजें भाशण कचऱ्याच्या डब्यान गेलें. आनी आतां निमडे उतरां सांगल्यार ती कचऱ्याच्या डब्यान गेल्या जाल्यार वचत जाल्यार बिशात कसली. बाबानो आनी भयणीनो, आमी सगळीं कोंकणी मनीस. कोंकणी उलोवया, आमचो आवेस कोंकणी जावया, आमचो अभिमान कोंकणी जावया. आनी आमची व्हडली कुरू म्हणटा पळय ती शेणय गोंयबाब. म्हाका दिसता आमी ताका आयज थावन शेणय गोंयबाब म्हणचो न्हय, आमी ताका शेणय कोंकणी म्हणुया. कित्याक तो एक आमचो व्हड मनीस, गोंयचोच न्हय, आख्ख्या कोंकणी संवसाराचो. सगल्यांचे हांव आभार मानतां. तुमी जाणोत हें अधिवेशन कशें जालें पळय तें. हांवें चड आत बोट घालूंक ना, कित्याक म्हजें हात आनी बोट हे पळय बसल्यात पळय ते. म्हणटच हें सगळें कितेंय तर बरें तर जालां, म्हाका लागून न्हय, हें सगळें बरें तर जालां ह्या म्हज्या हातां पांयांक लागून. आनी हाचो म्हाका आदार सदांच आसतलो म्हूण म्हाका धीर आनी उर्बा आसा. ही थोडीशीं म्हजी उतरां, थोडीशीं म्हजी पिशेपणां तुमचे मुखार ह्या वेळार घाल्यान ती हांव सोंपोवन हें अधिवेशन हांव सोंपयतां. देव बरें करूं. भोमानेस्त फादर मौजी बाब आतायत. कोंकणी भास, साहित्य, संस्कृताय, कोंकणी समाजा खातीर वावुरपाक फक्त हे मानेस्त न्हय तर प्रत्येक कोंकणी वावुरपी कोंकणी तरणाटो तुमच्या वांगडा आसा काम करपाक, कोंकणीची घुडी मुखार व्हरपाक. आमी उतर दिता. कोंकणी खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करत रावतले. अधिवेशनाची ही गोड याद आमच्या मानेस्ताच्या यादीन सदांच उरची म्हणून हांव मागता अधिवेशनाचे येवकाराध्यक्ष प्रशांत बाब नायक हांचे कडेन तांणी
भोवमानादीक अवधूत बाब तिमलो हांकां मानचिन्ह भेटोवचें. तशेंच परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतनबाब आचार्य हांकांय ही यादस्तीक भेट भेटोवची अशें मागता हांव प्रशांतबाब नायक हांचे कडेन. मुखार परिशदेचे भांडारी शिरीषबाब पै हांकांय यादस्तीक भेट भेटोवची. आनी अधिवेशनाचे सचिव मंगलदास बाब भट हांकांय यादस्तीक भेट भेटोवची. ही कार्यावळ यशस्वी करूंक परिशदेक साबार संस्थांनी आनी व्यक्तींनी मोलादीक आदार दिला. हांव मागता अधिवेशनाचे सचिव भोवमानादीक मंगलदास बाब भट हांचे कडेन तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. अधिवेशनाच्या निमण्या पावण्यार आमी पावल्यात. ताचे पयलीं कांय प्रशांत बाब नायकान काल कांय प्रस्न विचारिल्ले. काणकोणकार आयल्यात, गोंयकार आयल्यात, मुंबयकार आयल्यात. आज हांव ते प्रस्न विचारचो ना. आज हांव विचारतलो फक्त 2 प्रस्न. अधिवेशन बरें जालें? रावपाची वेवस्था बरी आशिल्ली? जेवण बरें आशिल्लें? सगळ्यांक देव बरें करूं. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वतीन हांव आयोजन समिती वतीन सगळ्यांचे उपकार मानपाक हांव उबो रावलो. अवधूत बाब तिमले हांचे घराणे कोंकणी खातीर सदांच निस्वार्थीपणान आदार करपी. 1967 1967 ओपिनियन पोलांत तांच्या घराण्यान दिल्लो आदार आनी आतां भांगारभूंय सर कोंकणी वर्तमानपत्र सुरू करून आमकां आदार तांणी दिला. लॉसांत आसून सुद्दां हे वर्तमानपत्र ते चलयतात. देखून अवधूत बाब तुमचे विशीं आमकां भोव आदार आनी आदर. सदांच कोंकणी खातीर आदाराक दिवपी सदांच तुमी मुखार सरल्यात. आमी उपकारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय सरकार, सगळीं सरकारी खातीं, म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें तांकां आमी काळजांतल्यान दिनवासतात. उक्तावण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉ. गणेश देवी हांकांय आमी ह्या समयार उपकारी आसात. आमी उपकारी राजभास संचालनालय गोंय सरकार संचालक आनी उपसंचालक, आमी उपकारी कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी मंत्री भौमानिस्त गोविंद बाब गावडे हांचे. आमी उपकारी सुहास बाब दलाल, फादर जेम कोता, एमिलिया बाय डायस. आमकां आर्थीक आदार दिवपी मायकल बाब डिसोजा मंगळूर, नंदगोपाल शणै मंगळूर, दत्ता दामोदर नायक, सगळे जायरातदार, सगळे देणगीदार हांकां आमी आयोजनाचे वतीन सगळ्या काळजांतल्यान दिनवासतात. रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष भौमानिस्त रांजी बाब तालक, तांचे सगळे कर्मचारी वर्ग हांचे आमी उपकारी आसात. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस हांकां आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. परिसंवादाक वांटेकार जाल्ले मानेस्त, साहित्य सादर करपी साहित्यकार, संयोजक, निवेदक हांचे आमी उपकारी. पत्रकार, प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जांचे बगर ही कार्यावळ आयज यशस्वी जावपाक शकनाशिल्ली. आमकां खूब बरें दिवपी, प्रसिद्धी दिवपी, ताका लागून तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. पुस्तक प्रदर्शनात स्टॉल घालपी राजेंद्र प्रकाशन पब्लिकेशन, संजना पब्लिकेशन, गोवा कोंकणी अकादमी, बिंब प्रकाशन, अपूर्बाय संहित, जैत, कविता ट्रस्ट, ध्यास कोंकणी ह्या सगळ्या आस्थापनाक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. जेवणाची जबाबदारी सांबाळपी मोहनबाग फातर्पेकार, रवींद्र भवन कॅन्टीन हांकां आमी दिनवासतात. राबयत्याची वेवस्था दिवपी गोवा मडगांव रेजिडेन्सी, ज्योती प्लाझा हांकां आमी दिनवासतात. शिक्षण आनी उच्च शिक्षण खातें गोंय सरकार, सगळी शाळा, तांचे वेवस्थापन, तांचे हेडमास्टर हांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. कार्यावळ लायव्ह करपी पलाश अग्नी स्टुडिओ आनी विभव परब आनी तांचे पुराय पंगडाक आमी उपकारी. फोटो आपल्या कॅमेऱ्यात बंदिस्त करपी बाब विशाल प्रभुदेसाय हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटात. LED स्क्रीन घालपी भौमानिस्त अखिलेश तुरी, यादिस्तिका करपी साई आर्ट, राबितो येरादारी समिती सांबाळपी ॲडव्होकेट सुरेल तेवळे, उल्हास गांवकर, ॲडव्होकेट ऋषिकेश कदम, शिरीष नायक,
वल्लभ बर्वे, सत्यम आचार्य, योगिनी आचार्य हांकां खूब आनी खूब देव बरें करूं. येवकार कक्ष सांबाळपी युवा काणकोणकार हो आमचो पंगड हांकां आमचो खेरीत उपकारी. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर, तांचे हेडमास्टर, टिचर्स, विद्यार्थी आनी पुराय वेवस्थापनाक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तुमी सगळीं ह्या अधिवेशनाक व्हडा संख्येन हाजीर रावले. केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र ह्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्या प्रतिनिधींक आमी देव बरें करूं म्हणटात. आनी निमणे कडेन तुमचे सगळ्यांचें बरें जावं अशें मागतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. कोंकणीच्या ह्या कुळाराक येवन तुम्ही हांगा 2 दीस आमच्या सहवासान गोड यादी घेवन आपल्या पदरान घेवन आपापल्या घरा वतात. आपापल्या प्रदेशान तुम्ही निश्चितच ही गुडी उबी दवरतले. कोंकणी भास फळटली फुलतली अशी आमी अपेक्षा दवरतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. मानेस्तांक देव बरें करूं. भायर च्याची वेवस्था केल्या ती तुम्ही मुजरत घेवची. सगळ्यांक देव बरें करूं.